भुरग्यानो परत ही 11वी क्लास आमची मागण्या सोवे आमी आराम करया. मागण्याक साज जाल्ली बसका आमी घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. मोगाळा जेसू परत आमकां वो आनी एक आयताराचो नवो दीस तुवें फावो केलाय. आमकां तुवें राखलाय, सांबाळलाय, तुज्या बेसांवांनी भरलाय, आशिर्वादांनी भरलाय, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय, शिकोवंक बरी गिन्यान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या क्लासींत आमी आमच्या भावार्था विशयांत आमी अध्ययन करतले. हांव दिसपडटें आमच्या जिवितांत भावार्थांत आमी वाडोवंक जाय आसची कृपा आमकां तूं लाभय. आमच्या मम्मी डॅडीक, भाऊ भयणीक, शिक्षक शिक्षकींक, याजकांक सदांच तूं राखून सांबाळून व्हर. मरये आमचे माये आनी तुमी समेस्त संत भोगतानो दिसपडटें तुमची मजत, तुमचो आदार आनी तुमची ससाय सर आमच्या गरजांनी आसूं दी म्हणून आमी मागता. हांव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, तर परत तुमकां ह्या 11व्या क्लासीक हांव स्वागत म्हणटा. आमकां कळीत आसा ही 11वी क्लास अब्राहमाचें बलिदान ह्या विशयांत आमी अध्ययन करतले. आमकां येदोळस कळीत आसा अब्राहमाचें बलिदान म्हळ्यार कितें. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, देखून मोठव्यान ह्या पाठाचेर विवार दिवंक हांव खोशी व्हरतां. ह्या पाठाचो संदेश आमी पळयलो तर देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा करता. देवान अब्राहमाक ताच्या भावार्थाची परिक्षा केली आनी ताच्या भावार्थांत तो उत्तीर्ण जालो. तशेंच देव आमकां हर एकल्यांकी आमच्या भावार्थांत परिक्षा करता. देखून ह्या भावार्थाच्या परिक्षेंत उत्तीर्ण जावचें भोव गरजेचें. उद्देश देवाचेर भावार्थ दवरूंक. कशें अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो तशें आमच्या दिसपडट्या जिवितांत देवाचेर भावार्थ दवरचो भोव गरजेचें. आमकां जावंक पुरो आमच्या संतोशाच्या गणितांनी भावार्थ देवाचेर दवरूंक भोव सुलाभ. पूण कश्टांनी, पिडे वेळार, आकांतांत, गरजे आकांतांत आमी निराशे जाल्ल्या वेळार, आमी कंगाल जाल्ल्या वेळार, आमी देदेस्पोर जाल्ल्या वेळार देवाचेर भावार्थ दवरूंक आमकां कश्ट मारतात. देखून संतोशाच्या गणितांनी मात्र न्हय आसतना आमच्या दिसपडट्या जिवितांत अरी एका घडये म्हणल्या परी देवाचेर भावार्थ दवरचो भोव गरजेचो. आमकां कळीत आसा अब्राहम एक भावार्थी मनीस जाल्यारय देवाक कळीत आसल्यारय देव ताच्या भावार्थाची परिक्षा करूंक फुडें सरता आनी अब्राहमाच्या पुताक बलिदान करूंक देव फरमायता. आमकां कळीत आसा अब्राहमाक एकच पूत इजाक आसलो. तोय ताका उतर प्रायर ताका जल्मालो. जाल्यारय देव ताचें बलिदान करूंक विचारता आसतना अब्राहम कितेंच फाटीं फुडें पळयना. अब्राहम देवाक कसलींच सवालां विचारिना. देव थंयसर अब्राहमाक सांगता, घे तुज्या एकल्याच पुताक आनी वच त्या मोरिया गांवाक आनी थंयसर तुज्या पुताक तुवें बलिदान भेटोवंक जाय. अशें अब्राहम ताचो पूत आनी ताच्या साकरांक आनी गाडवाक घेवन तो फुडें सरता. आनी दुसऱ्या दिसा हांगा थंयतावन तो फुडें सरता आसतना तिसऱ्या दिसा तो पावता आसतना थंयसर ती सुवात अब्राहमान आपल्या पुताक बलिदान भेटोवची ती सुवात अब्राहम पयसतावन पळयता आनी ताच्या साकरांक तो सांगता, तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत इजाक फुडें वेता. आनी अशें अब्राहम तिसऱ्या दिसा आपल्या पुता इजाकाक घेवन थंयसर लांकडां घेवन आनी आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेवन फुडें तो समकता. आनी ह्या वेळार इजाक थंयसर आपल्या बापाय अब्राहमाक सवाल करता. कोणी जाल्यार हें सवाल विचारचें भोव वासबी. बापा, थंयसर लांकूड आसा, सुरी आसा, पूण बली भेटोवंक शेळी खंयसर आसा. तो अब्राहम आपल्या पुता इजाकाक जबाब दिता आनी म्हणटा, शेळी देवूस दाखयतालो पुता म्हणून आपल्या पुताक समाधान करून तो मुखार व्हरता. आनी निमाणें तांणी खंयसर थंय वचून पावा जाय आसलें, खंयसर तांणी बलिदान भेटय जाय आसलें, थंयसर वचून अब्राहम आनी ताचो पूत इजाक पावतात. अब्राहम थंयसर लांकडां बरी करून दाळून दवरता आनी निमाणें आपल्या पुताक त्या लांकडाचेर घालून
थंयसर बांदून आपली सुरी आपल्या पुताक बलिदान भेटोवंक उबारता आसतना थंयसर सर्वेस्पराच्या दुताचो ताळो आयकता. अब्राम, तुज्या पुताक कितेंच वायट करिनाका, कितेंच बदाक करूंक वचनाका. तुज्या भावार्थाच्या परिक्षेंत तूं उत्तीर्ण जालाय. आनी अशें अब्राम आपल्या पुताक कांयच बदाक करूंक वचना. आनी निमाणें थंयसर एका जिलकुटांत एक बोकरो शिरकाल्लो. त्या बोकऱ्याक थंयसर अब्राम धरता आनी देवाक यज्ञ जावन त्या बकऱ्याची बली तो भेटयता. अब्रामान त्या जाग्याक यावे इरे म्हणून नांव दिलें. आतां अब्राम ताच्या भावार्थाच्या परिक्षेंत तो उत्तीर्ण जालो देखून देव ताका इनाम दिता, देव ताका आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा, बळबाच्या नेकेत्रां परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. आमकां कळीत आसा मळबार कितली नेकेत्रां आसात म्हणून. आजुनी मनीस जावंक पुरो वा विज्ञानी जावंक पुरो करेक्ट एक्झॅक्टली ते सांगोंक सोकोंक नात. आनी तशें तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणून देवान थंयसर अब्रामाक आशिर्वाद दिलो. इतलें मात्र न्हय आसतना दर्या वेळेर आसच्या रेंवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. दर्या देगेर आमी हर एकलीं वेता, बिचा देगेर आमकां कळीत आसा थंयसर कितली रेंव आसा. आनी तशें तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणून देवान थंयसर अब्रामाक आपल्या दुतांत हांव थंयसर स्पश्ट करता. आमकां कळीत आसा आज आमकां सवाल विचारलें तर भावार्थाचो बापय कोण म्हूण विचारल्यार आमी दिवची जवाब अब्राहम. खंडीत जावन अब्राहम भावार्थाचो बापय. आनी एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार या ताच्या भावार्थाचें घडीत आमी सांगयेत कशें आपल्या एकाच पुताक बली भेटोवंक तो फुडें सरलो. हें एक उदाहरण आमी दिवयेत. आतां देवाचेर आमी भावार्थ दवरूंक खंडीत जावन अब्राहम आमकां एक आदर्श व्यक्ती. देखून मोगाळ भुरग्यांनो, आमी उडासां दवरया. देवान करचें सर्व आमच्या बऱ्याक. देव केदींच आमचें वायट आशेना आनी आमी वायटांत आसतना देव संतोश पावना. जावंक पुरो तो आमच्या भावार्थाची परिक्षा करता. देखून भावार्थाच्या परिक्षेंत आमी उत्तीर्ण जावचें भोव गरजेचें. हांवें येदोळस सांगलें, संतोशान आमी हर एकलीं भावार्थांत आमी देवा लागीं वेता. पूण कश्ट येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना, कंगाल जाता आसतना, देदेस्पोर जाता आसतना, कोणूच ना म्हणलो आकांत येता आसतना आमी देवा लागीं वेचें भोव गरजेचें. देवा लागीं भावार्थान आमी वेचें भोव गरजेचें. आनी असलीं घडितां जाता आसतना जावंक पुरो देव आमच्या वायटाक करिना, बगार देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा करता जावंक पुरो, पूण देव केदींच आमकां सोडून घालिना. कशें अब्राहमा सांगाता तो आसलो तशेंच आमच्या सांगाताय तो आसता. आनी कितेंच वायट जावंक तो आमकां सोडिना, आमचें वायट तो आशेना, बगार आमचें बरेंच आमचो संतोशूच तो आशेता. देखून हर एका घडये देवाक आमी भावार्थांत उलो मारया. कशें जेजूच्या शिसांनी ताजें मागणें केलें, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. जायते फावटी आमी विविध रितींची मागणी करता. मोगाळ भुरग्यांनो, आमचेंय मागणें जावं दी, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. चडय आमचो भावार्थ. भावार्थान तुजे लागीं वचोन कश्ट येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना, आमी कांगाल जाता आसतना, देदेस्पोर जाता आसतना, कोणूच ना म्हणलो अनभोग जाता आसतना सोम्या तुजे लागीं वचोंक चडय आमचो भावार्थ म्हणलें मागणें आमचें जावं दी. भावार्थ म्हणटा आसतना आमकां कळीत आसा, जर तर आमकां क्रिस्म मेळ्ळा तर आमी वाचल्या दोतोन कितेंच दुबाव नासतना संपूर्ण मापान देवाचेर पात येवचें. सैभावार्थ्यो संगती सत्यवंत देवान आमकां कळयल्यात. देखून तें सत म्हूण मानचें आनी वचचें आनी कितेंच दुबाव नासतना देवाचेर 100% आमी पात येवचें. आनी तसलो भावार्थ आमचो जावं दी. तसलो भावार्थ आमकां मेळोवंक दिसपडटें मागणें, दिसपडटें पवित्र पुस्तकाचें वाचा वाचचें, दिसपडटें देवाचो अनुभव करचें भोव गरजेचें. देखून मोगाळ भुरग्यांनो, दिसपडटें भावार्थांत वाडावळ जावंक तुमी मागोवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. मोगाळ भुरग्यांनो, थंयसर आमी चाटुवाटिकेक या. थंयसर 4 सवालां आसात. त्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. आनी एक तुमकां हांव थंयसर एक चाटुवाटीक एक्स्ट्रा दितां. तुमकां साध्य जाता जाल्यार तुमी करयेत.
खंडी जावन जायत्या कडेन हांवें पळयलां अब्राहमाचें बलिदान बऱ्या रितीन तुमी सोडोवचें अब्राहमाचें बलिदान एक तें चित्र तुमी सोडोवचें वा ड्रॉइंग तुमी करचें जावं पुरो पेपरार वा चार्ट पेपरार खंडी जावन तुमी बरे आर्टिस्ट जाल्यार तुमकां खंडी जावन हें सुलाभ जाता थंयसर लांकडां आनी त्या लांकडाचेर इजाक अब्राहमाचो पूत न्हिदलो आसता थंयसर अब्राहमान एका हातान सुरी उखलची आनी थंयसर सर्वेस्पराच्या दुताचें दर्शन जावचें अशें हें चित्र तुमकां साध्य जाता जाल्यार तुमी सोडोवचें आनी तुमचे शिक्षक वा शिक्षकेक दाखोवचें जर तर तुमचें पिंतूर भोव बरें जाता खंडी जावन तुमी विविध कडेन जावं पुरो तुमच्या पिरगजीच्या बुकांनी मॅगझिनांनी तुमी फायज करयेत तर मोगाळ भुरग्यानो तुमकां सर हांव बरें मागतां आनी ही क्लास आयकल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां देव बरें करूं